स्पीकर सर, स्कुलां कॉलेजी हायर सेकंडरी हे सगळें सुरू करप आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी पॅन्डमिकच्या स्थितींतल्यान वता आनी वेळच्या वेळी जेन्ना एट प्रेझेंट पुराय देशाक मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांची गायडलायन आनी सर्क्युलर्स सगळ्या विशयाच्या बाबतींत येता. म्हणजे ती गायडलायन्स जी आसा ही प्रत्येक स्टेटींनी फॉलो केली वता. सगळ्या बाबतींत ही गोंय राज्यानूय तीच फॉलो केली वता. स्पीकर सर, आमकां खबर आसा म्हणजे स्कुलाची एग्जाम आसतली किंवा बाकीच्यो कॉलेजीच्यो एग्जाम आसतल्यो, जी परिस्थिती आयज आयल्या त्या परिस्थितींत धावेची परिक्षा घेवपा खातीर म्हणजे कशा परिस्थितीच्या कठीण प्रसंगांतल्यान आमी सगळे जाण गेले आनी शेवटी MHAची गायडलायन आयल्या उपरांतूच बी म्हाका दिसता काही लोक कोर्टानूय गेले ह्या विशयाचेर, म्हणजे एग्जाम परिक्षा जावची न्ही धावेची म्हणून. बट परत एकदां म्हणजे MHAची गायडलायन दिसता आयले म्हणून तर आमी धावेची परिक्षा घेवपाक शकले. आयजूय बी म्हाका दिसता कॉलेज सेक्शनाच्यो एग्जामी जावंक ना. एट प्रेझेंट बाब ढवळीकर हांच्यांनी प्रश्न विचारला तो प्री प्रायमरी पासून कॉलेज लेवल पर्यंतचे तुमी स्कुलां स्टार्ट केन्ना करतले हांचेर तेंचो प्रश्न आसा. आमी पयलीं म्हटलां की पयलीं अप टू द 12th स्टँडर्ड पर्यंत म्हणजे जेचे गोवा बोर्ड पळयता आनी ताज्या उपरांत वयर जे आसा हे आमचे फ्रॉम कॉलेज सेक्शन युनिवर्सिटी लेवल म्हणजे ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन हितूर AICTE हांचो एक सर्क्युलर आयला म्हणजे फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हांच्या हेज्यानुसार आमी 17 ऑगस्टाच्यान ते प्लॅन करता. बट आमी स्कुलां सुरू करपा खातीर डेट अजून निश्चित करूंक ना, कारण MHAन तशी गायडलायन दिवंक ना. आमी इन कन्सल्टेशन वीथ म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्री हांच्या कन्सल्टेशनान आसा आनी दोनूय मिनिस्ट्रीनी स्कुलां अप टू द 12th स्टँडर्ड सुरू करपा खातीर खंयचीच परमिशन दिवंक ना. फक्त ऑल इंडिया AICTE हेजो सर्क्युलर जो आसा हाज्या अनुसार 17 ऑगस्टाच्यान तेंय बी आमी म्हटलां की इट इज नॉट डायरेक्टली बाय द क्लास बट ताज्याय खातीर म्हणजे ऑनलायन क्लासीस ज्यो आसा ह्यो कॉलेज लेवलाचेर आनी ताजी तयारी जी आसा डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन हांणी ताजी तयारी केल्या की हांकां ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडान दोनूय मोडात ज्यो आसा ह्यो फॉर द ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर सुरू करपाचो असो टेंटेटिवली हे ठरयल्लें आसा. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे MHAची गायडलायन आजुनूय स्कुलां सुरू करपा खातीर येवंक ना. हांव मान्य करता, तुमचें बरोबर आसा. ओके, त्याच बरोबर कॉलेज सेक्शनानूय सुरू करपा खातीर MHAची गायडलायन जी आसा ही येवंक ना. हांवें म्हटलां AICTEची गायडलायन जी आसा ही फक्त कॉलेज सुरू करपा खातीर आयल्या. आयज गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हें आमकां खबर आसा. आमी आमचो नवीन सर्क्युलर आत्ताच जो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हणजे प्रायमरी पासून 12th स्टँडर्ड पर्यंत आमी नवीन सर्क्युलर आनी ताज्या बरोबर तांकां एक फॉर्मॅटूय दिला आनी त्या फॉर्मॅटाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे तितूंतल्यान सगळे म्हणजे कोणा कडेन डिवायस आसा काय ना, कोणा कडेन कनेक्टिविटी कितें आसा आनी जर भुरग्या कडेन डिवायस ना आनी जर कनेक्टिविटी ना जाल्यार तेजो मोड ऑफ एड्युकेशन कितें उरतलो हाजेर प्रत्येक टिचरान हे तांच्यांनी फिलअप करून दिवचो पडटलो. म्हणजे ह्या 3 दिसांक तांच्यांनी तो फिलअप करून दिवचो. कारण जेन्ना आमी सुरू केलें तेन्ना आमी म्हटलें की तांच्यांनी ज्या पद्दतीत किंवा ऑनलायन किंवा ऑफलायन किंवा इवन द फॉर द प्रायमरी सेक्शनान आमी शीट्स तांकां ज्यो शीट्स रेडी शीट्स ज्यो आसा ह्यो दिवपाची तयारी केली आनी तांच्या पेरंट्साच्या मार्फत तांकां पावोवपाची म्हणजे हे प्रॅक्टिकली इन प्रायमरी स्कुलान तांच्या पेरंट्सान येवन त्यो वर्कशीट व्हरच्यो आनी त्यो वर्कशीट ज्यो आसा ह्यो तांच्यांनी भरून दिवचो, तांच्यांनी स्टडी घेवचो हाजोय केला. आतां नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्ज म्हणून आमी दूरदर्शन आनी प्रायवेट चॅनल्स हांच्याय बरोबर टायअप जो आसा हो सुरू केला आनी ह्याय माध्यमांतल्यान तांकां एड्युकेशन जें आसा हें दिवपाचो प्रयत्न केला. दुसरो, तुमी जो प्रश्न विचारलो की रिगार्डींग तुमी एग्जाम जी आसा ही खंयच्या पद्दतीत घेतली. युनिवर्सिटी लेवलची एग्जाम बींग अ युनिवर्सिटी इज अ ऑटोनॉमस बॉडी बट तांच्यांनी ही ऑनलायन मोडान ही एग्जाम घेवपाक सुरू केला. म्हाका खबर आसा तुमचो प्रश्न की जर रेंज नासत जाल्यार ते पेपर कितल्या वेळान सबमीट करतले. तांकां रेंज जर नासत जाल्यार तांकां पूर्ण त्या दिसा तांच्यांनी आपलो पेपर बरोवन तो पेपर जो आसा हो सबमीट करचो हें सांगलेलें आसा. ताजी डिटेल्स जी आसा ही डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशना कडल्यान हांवें घेतल्या. कारण इट इज ऑटोमॅटिक, इट इज नॉट पॉसिबल म्हणजे 3 वरांनी पेपर बरोवन तो 2 वरांनी जर सबमीट जालो ना जाल्यार कितें आसलें हाजोय विचार म्हणजे युनिवर्सिटी म्हणून तांच्यांनी केला आनी ताजेर लक्ष जें आसा हें आसा आमचें. स्पीकर सर, तांच्यांनी पयलो विशय कनेक्टिविटीचो मांडलो तांचो बरोबर आसा. गोंयांत खूब जाग्यार कनेक्टिविटी ना आनी आयजूय बी लोक टॉवरा खातीर विरोध करता. म्हणजे आत्तां हें जाल्या उपरांत रिसेंटली सुद्दां 2-3 जाग्याचेर टॉवर घालपाक गेले आसत जाल्यारय तांच्यांनी विरोध जो आसा हो दाखयलो. म्हणून म्हाजी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळवणी इतकीच आसा की ज्या ज्या जाग्यार आमी आमची टॅलिकॉम पॉलिसी नवीन टॅलिकॉम पॉलिसी आसा रोखडेच येता बऱ्याच जाणांनी म्हणजे नवीन टॉवर
हाज्या खातीर एप्लिकेशनूय आसा आनी नवीन टॉवर पेंडिंगूय आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्यार अप्रोक्सिमेटली गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार एप्लिकेशन दिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता 200 काय 250 जाणांची एप्लिकेशन पेंडींग आसा. म्हणजे ग्रामीण भागात टॉवर घालपा खातीरय तेंच्यांनी एप्लिकेशन मागल्या. बट परत जातालें कितें तर हांगासल्यान तांकां अलाव केल्या उपरांत थंयसर लोकल कोण तरी ग्रामपंचायत आसतलो, लोकल कोण तरी थंयसले गांवांतले लोक आसतले हे टॉवरा खातीर सदोदीत विरोध करीत आयिल्ले आसा. हाज्या फुडें तरी कनेक्टिविटी खातीर कोणी विरोध करचो न्ही. म्हणून म्हाका दिसता हें जर कनेक्टिविटीचो विशय जर सुटलो जाल्यार आतां न्ही, म्हणजे ह्या स्थितींतल्यान आमकां फुडें वचून म्हणजे हो प्रॉब्लेम केन्ना जावपाक जायना, ह्या स्थितींत आमी तयार रावपाक जाय. दुसरें तुमी ग्रॅज्युएट लेवलची एग्जाम म्हटली, कारण जी एग्जाम आमी ऑनलायन घेवपाक सोदता म्हणजे तो आपल्या घरा कडेन पेपर बरयतलो आनी ताज्या उपरांत तो अपलोड करतलो. म्हाका खबर आसा, कारण ही स्थिती आत्तां जी गोंय राज्याचेर जी आयल्या की ह्या स्थितींतल्यान आमकां वयचेंच पडटलें. कारण आमी जर परीक्षा घेवपाक गेले जाल्यार बरेचशे लोक परीक्षा घेवं नाकाय म्हणून विरोध करता. आत्तां आमी डिप्लोमाची परीक्षा डिप्लोमाची एग्जाम्स ऑफ डिफरंट सेक्टर्स ताजी चालू आसा. म्हणजे फक्त म्हाका दिसता डिप्लोमा इंजिनियरिंगचे काही पेपर्स उरल्या ते 8 ऑगस्ट पर्यंत सोंपता. बट ती एग्जाम घेवं नाका म्हणून काही जाण विरोध करपाकूय हांव येता कंप्लीट करता. ती एग्जाम घेवं नाका हा पॉझिटिव्हय मेळ्ळो थंयसर. बट त्या क्लासरुमांतले तेंच्यांनी सगळे सोशल डिस्टन्सिंग आसताले आनी नॉर्म्स जे सांगल्या ते सगळे नॉर्म्स पालन करून तेंच्यांनी एग्जाम घेतल्या. आनी हांव कळपा खातीर सांगता की जो एक भुरगो एग्जाम दिता आसतना जो पॉझिटिव्ह आसलो त्याच्या क्लासरुमांतले 12 भुरगे आसले, त्या 12 भुरग्यांक परत टेस्ट केल्या, त्या 12 एकूय पॉझिटिव्ह येवंक ना. हे हांव इतके प्राऊड सांगू शकता. कारण तितकी काळजी जी आसा हे आमच्या टेक्निकल एड्युकेशन डिप्लोमाची एग्जाम घेता आसतना तांच्यांनी घेतल्या. आनी तेकाच लागून तेंची एग्जाम जी आसा म्हणजे डिप्लोमा इन फार्मासीची कंप्लीट जाली, हॉटेल मॅनेजमेंटची कंप्लीट जाली आनी इंजिनियरिंगच्यो 3 ट्रेडी उरल्या डिप्लोमाच्या, त्यो 8 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो. बट ग्रॅज्युएट लेवल युनिव्हर्सिटीन हे डिसिजन युनिव्हर्सिटी लेवलाचे युनिव्हर्सिटी घेता हे घेवपाचें. बिंग अ ऑटोनॉमस बॉडी तांच्यांनी ऑनलायन एग्जाम घेवपाचें डिसिजन घेतला. तितूर आमी इंटरवीन गव्हर्नमेंट म्हणून इंटरवीन करूंक ना. बट तुमी म्हणटा ती गजाल म्हज्याय लक्षांत आसा की तो कित्याक कॉपी मारचो ना, बाकी तो पेपर कित्याक पळोवन बरोवचो ना. कारण इट इज आफ्टर ऑल 3rd इयराची एग्जाम. हे म्हाकाय कळटा, हांव ना म्हणना तुमचे बाबतींत. कारण तो पेपर 3 वरांच्या ऐवजी 4 वरां म्हाका अपलोड करपाक उशीर जालो, म्हाजो पेपर आतां अपलोड करून घेवचो, हे सगळेच जाण सांगताले. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ती फायनल इयर ग्रॅज्युएटची एग्जाम आसा. बट तांच्यांनी डिसिजन घेतला ही एग्जाम घेवपाची आनी निश्चितच म्हाका दिसता ते ताका त्या पद्दतीन ती एग्जाम घेवपाक तांच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा युनिव्हर्सिटीन. स्पीकर सर, पयलीं म्हणटा हांवें कॉफी मारून पास जातलो हें हांवें म्हणूंक ना. ओके, मारूं शकता, हांव सांगता, हांव परत करेक्ट करता. हांवें म्हणूंक ना की कॉपी मारून पास जातलो म्हणून खंयसरूच, पण मारूं शकता. बट तुमच्या सजेशनाच्या नुसार आमी युनिव्हर्सिटीक सजेस्ट करूं शकता. बिंग अ ऑटोनॉमस गव्हर्नमेंट डायरेक्टली तांकां डायरेक्ट करूंक शकना की आमी सजेस्ट करपाक शकता. बट स्पीकर सर, हांव परत सांगता, परत कोण तरी आसतलो की जो कोर्टाक वयतलो आनी ती एग्जाम घेवं नाका म्हणून सांगतलो. आसात स्पीकर सर, एकदां आनी दोनदां कोर्टान गेल्यात ती 10th स्टँडर्डाची एग्जाम. आतां थोडे जाण थंयसर आंदोलनूय करताले व्हडलो बोर्ड दाखोवन. परीक्षा जेंची आसा दे आर विलिंगली दे आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स. म्हणजे येवन एग्जाम दिवपाक पॉलिटेक्निकाचे दितात. बट थोडी ऑर्गनायझेशन्स आसात ते खूब बोर्ड लावन म्हणजे एग्जाम घेवं नाका, तांचो कसलोच संबंध ना, तरी ते बोर्ड लावन सांगता परीक्षा घेवं नाका, परीक्षा घेवं नाका. म्हणजे खंय तरी सरकाराक विरोध करपाक जाय म्हणून परीक्षेचेरय राजकारण करूं नाकात. म्हणजे सरळ म्हणणें एटलिस्ट की आमी म्हणटा की हितूर तरी जे शिक्षण ह्या क्षेत्रांत राजकारण आसचें न्ही, हे म्हजें स्पश्ट मत आसा. पण कम्प्युटर तुम्ही सप्लाय करतले की ना? आमी तुम्ही जी बंद केले ती आमी कॉम्प्युटराच्या बाबतींत सगळ्या स्कुलांक फाटलेय फावटी म्हटलां की कॉम्प्युटर लॅब सेटअप करपा खातीर गव्हर्नमेंट स्कूल पयलीं आनी मागीर एडेड स्कूल हाज्या खातीर आमी आनी तांकां कनेक्टिविटी प्रोवायड करची. कारण आमच्या पंचायतींनी की पंचायतींनी सगळ्या पंचायतींनी कनेक्टिविटी आसा, त्याच धर्तीचेर सगळ्या स्कुलां कडेन कनेक्टिविटी आसची हाजोय प्रयत्न जो आसा हो आमचो आसा. स्पीकर सर, तांच्यांनी जो इंटरनेट फेसिलिटीज आनी ऑप्टिकल फायबर्स ग्रामपंचायतींनी आसा, मॅक्झिमम म्हणजे 192 ग्रामपंचायतींनी ऑप्टिकल फायबर्सली आसा. फक्त 1-2-3 कडेन जाग्यारूच प्रॉब्लेम आसा. हाजी पॉसिबिलिटी ही फेसिलिटीज वापरपाचो विचार सरकाराच्या विचारधीन आसा. दुसरो विशय तांच्यांनी जो म्हटलो की टिचरांक वर्क फ्रॉम होम हे एमएचएन गायडलायन इश्यू करूंक ना, तर ती गायडलायन जी आसा ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्स हांच्यांनी इट इज नॉट अ गायडलायन बट इट इज एन एडवायझरी जी आसा पळय न्ही, ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्सान दिल्ली आसा. ही बी म्हणजे मिड ऑफ द जुलय, आय थिंक सो मिड ऑफ द जुलय जी आसा ही एमएचएची एडवायझरी आयल्या. नॉट एमएचए बट ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्सची आयल्या. त्या खातीर पयली सुरवातीक आमी जेन्ना पळयलें की प्रायमरी स्कुलांतले आसतले, सेकंडरी स्कुलांतले आसतले, कनेक्टिविटी ना,
तेन्ना टिचरांचो आनी भुरग्यांचो खंयच संबंद ना. टिचराचो म्हणजे काही स्कुलांनी तुम्ही म्हटला त्या प्रमाणे बरोबर आसा की काही स्कुलांनी बऱ्या पद्दतींतली ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम हे सुरू केलें आनी त्या पद्दतीन तेजे ऑनलायन. बट बऱ्याचशा स्कुलांनी म्हणजे प्रायमरी लेवला वयल्या स्कुलांनी टिचर्सांनी जर तांचो भुरग्यां कडेन कसलोच संबंद ना, निदान ते त्या गांवांतल्या स्कुलांत गेल्या उपरांत निदान बाबा भुरग्यां कडेन एटलिस्ट टिचरांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की प्रत्येक भुरगो कितें करता, की प्रत्येक भुरग्या कडेन हांव म्हणटा मोबायल डिवायस आसतलो असो ना, डिवायस ना तेच्या कडेन, तांच्या गांवांत कनेक्टिविटी ना. बट निदान जुनांतल्यान स्कूल सुरू जाले आसत जाल्यार त्या भुरग्याची स्थिती कितें आसा, तो खंयच्या स्टँडर्डान आसा, आमची बुक्स ताच्या कडेन पावली काय ना. आमी एड्युकेशनांतली जेन्ना पुस्तकां आमकां थोडी उशीर जरी जालो जाल्यार आमची आयिल्ली पुस्तकाय तेंच्या कडेन प्रायमरी लेवलाचेर पावपाक जाय आसलो. हांव विचार करता आसतना बेजीक धाकल्याय भुरग्यांचो विचार करप आमकां गरजेचो आसलो आनी ताकाच लागून आमी सुरवातीच्या स्टेजीर जे डिसिजन घेतलें की टीचर आमी हे डिसिजन घेता आसतना फक्त सरकारान घेवंक ना. हे डिसिजन घेता आसतना आमी तेंच्या हेडमास्टर एसोसिएशनाक आपयलें, प्रिन्सिपल एसोसिएशनाक आपयलें, तांच्या मदल्या PTA आपयली. ओके, आनी ह्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी डायरेक्टर्स आनी म्हाजी पुराय एड्युकेशनाची टीम आसा, स्पीकर सर हांच्यांनी डिस्कशन केलें आनी त्या डिस्कशनाच्या उपरांत तांचें सजेशन आयलें. हेडमास्टर एसोसिएशन, PTA एसोसिएशन हांचें सजेशन आयलें की टीचर घराच कडेन रावच्या पेक्षा तुमी तांकां स्कुलान आपयात. निदान स्कुलान आयल्या उपरांत टीचर जो आसा हे व्हिडिओज अपलोड करपाक शकतलो, वेगवेगळे स्टडी मटेरियल तयार करपाक शकतले आनी जेन्ना 2 टीचर एखाद्या वेळी स्कुलान बसल्या उपरांत तांचे विविध कल्पना ज्यो आसा ह्यो तांकां सुचतल्यो आनी त्या खातीर वेगवेगळे व्हिडिओ काडप, वेगवेगळे स्टडी मटेरियल तयार करप आनी ह्या वेगळ्या मोडांतल्यान जर ते भुरग्यां कडेन पावपाक जाय आसत जाल्यार घरा कडेन रावलो जाल्यार एकटो टीचर कदाचित विचार करपाक शकना. म्हणून तेंच्या सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच स्पीकर सर आमी डिसिजन घेतलें आनी ताज्या उपरांत जे आसा तांकां स्कुलान आपयलें. बऱ्याच जाणांक आंदोलन करतात, बऱ्याच जाणांक म्हणटा की नाका, शेवटी भुरग्यांचो विचार कोणी करपाचो स्पीकर सर? टीचर म्हटल्या उपरांत हांच्यांनी भुरग्यांचो विचार करप गरजेचो आसा. तांच्यांनी खरें म्हटल्यार आपल्या क्लासान येवपी 30 भुरगे कोण आसात जाल्यार त्या प्रत्येक भुरग्या कडेन एक फोन लावन विचारपाक जाय आसलो. खरें तेंच्यांनीच हो डेटा जो आसा की टिचरांनी पयलीं कलेक्ट करपाक जाय आसलो. एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक रावपाची गरज नासली. काही स्कुलांनी खूब बरें काम केलां, हांव ना म्हणना की काही एडेड स्कुलां जी आसा तेंच्यांनी एकदम बरें काम केलां. त्या प्रत्येक भुरग्याच्या कनेक्टिविटी आसतली किंवा प्रत्येक भुरग्याक कॉन्टॅक्टूय केला आनी ताची स्थिती कितें आसा हेंय पळयलां. आनी ताका लागून जेन्ना आमच्या लक्षान आयलें की हें सगळें करपाक जाय, आतां आमी फॉर्मॅट जो आसा हो ऑलरेडी धाडला आनी हे सगळें खूब मोठ्या प्रमाणात ताचेर प्रेशर येवपाक निदान म्हणजे फुडल्या 3 ते 4 दिसां भितर तांच्यांनी हो फॉर्मॅट एकदां रेडी करून दिवचो. म्हणजे फुडें 1 ऑगस्टाच्यान एड्युकेशन सिस्टम कशी आसची हाचेर डिसिजन आमी स्पीकर सर घेवपाक शकतले. एडेड स्कुलांनी जर कोण फीस घेता आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन दिवची. स्पीकर सर, आयज पर्यंत सगळे जाण सांगतात की एडेड स्कुलां जी आसा ही प्रायमरी लेवलाचेरय फीस घेता, आतां ऑनलायन शिकोवपाकूय फीस घेता म्हणटा, बट एकटो सुद्दां कंप्लेन दिना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. तुम्ही काढा. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शुड डू इट बिकॉज द चाइल्ड, द पेरेंट इज स्कॅर्ड. नाही हांव तेच सांगता, एका सुद्दां एडेड स्कुलांत ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना. कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्मेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता? म्हाका दिसता टिचराक ऑनलायन व्हिडिओ काडून घेवपा खातीर पयशे लागना आनी मॅनेजमेंटानूय पयशे घेवचे न्ही. आनी कोण जर घेता आसत म्हणजे आमी जर एखाद्याक म्हणटा की तूं आमी ऑनलायन शिकोवपा खातीर जर स्कुलाची कोणाची कंप्लेन येयली आसत ताच्या स्कुलाचे आमी परमिशन विथड्रॉ करता. सरळच आसा. आय वुड सजेस्ट तुम्ही रॅन्डम चेक करत. आमी रॅन्डम चेक करता, बट कोणाची तरी कंप्लेन येवपाक जाय. आमी नाही म्हटल्यार आनी चेक कशें करतले? कोणी तरी फुडें सरून सांगूंक जाय न्ही. From Director of Education, you can definitely ask for your ADIs to go and look and inspect it. Easily matter. अरे विचारतले म्हणजे कोणाक विचारतले? आमी चडांत चड फोन करून स्टुडंट्सांक विचारूं येता, आमी चडांत चड तेंच्या पेरंट्सांक विचारूं येता, पण आमकां कळटलें कशें की बाबा हय फीस घेता म्हणून. PTA. On this, I just want to tell them that some schools do a lot of work. Then go chod podot. So you make a study on that. You can't say to suddenly. ना तूं फीस घेवं शकना. Once again, you have to check how much work they are doing. Some people are doing a lot of work. Some people are not doing anything. तूं पळय, You'll have to check it. ऐक हांव तुका एकूच सांगता, तूं चड काम करता म्हणून आमी पयशे घेतले हे सांगूं शकना. थोडे कमी काम करता, सगळ्यांचें काम आसा. सगळ्या टिचरांनी काम करपाक जाय. You will have to check it. ऑफकोर्स आमी चेक करता ते. सांगता एक मिनिट. प्रायव्हेट एडेड स्कूल्स जायते काम करतले. माझे आन्सर दिले मत. हांव तुका एकूच सांगता, त्यांनी जे म्हटलें आनी बाप आमदार रोहन खंवटे हांच्यांनी जे विचारलें, आमकां सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द जून टू टील जुलय एंड पर्यंत तांच्यांनी मागीर तो खंयचोय टीचर आसूं न्ही, इवन दो तो खंयच्या सब्जेक्टाचो टीचर आसतलो, म्युझिक टीचर आसतलो, तो PE टीचर आसतलो,
हाजो रिपोर्ट जो आसा हो 30 जुलै पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली आमी सांगला की फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडात किंवा प्रायमरी शिकयता आसत जाल्यार वर्कशीट कितल्या भुरग्यांकडे पावले, कितलो सिलेबस कवर केलो आणि जर खंयचेय भुरगे एखाद्या वेळी डिवायस ना म्हणून उरला जाल्यार ते खंयचे भुरगे उरला आणि ताज्या खातीर फुडली स्ट्रॅटजी कितें हाजो आमकां सगळो रिपोर्ट हो 30 जुलै पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पावतलो हे हांव तुका निश्चितपणे सांगता. आता जी अनएडेड स्कुलां आसा, अनएडेड स्कुलाच्या बाबतीत आमी डिसिजन म्हणजे त्यांचे एव्हरी इयर 10% फीस वाडटाली. हाजे डिसिजन डिसेंबरान जाल्ले, तेन्ना पॅन्डेमीक नाशिल्लें. बट तरी सुद्दां परत आमी सगळ्या स्कुलांक कळयला की तुम्ही 10% जी फीस वाडयली आसात ती वाडू नका. तुम्ही फीस जी आसा ही स्ट्रिक्टली लास्ट इयर फीस आसली ताजेरूच रावचे. आणि त्याच्या खातीर परत आमी तेंकाय बरयलां की अनएडेड जरी असले जाल्यार तुमकां तुम्ही टिचींग जेन्ना करताले जी फीस घेताले ती तुमकां ऑनलायन किंवा ऑफलायन शिकोवपाक एडिशनल फीस घेवं नाका. हें बी आमी अनएडेड स्कुलाक कळयलां. त्या ती तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जर आमकां कोणी फीस घेताना जर मेळ्ळो एडेड स्कुलांतली जाल्यार तेजी अवश्य कंप्लेन करची. तुवें सांगला ते रिपोर्ट जे आसा हे आमकां 30 तारखेपर्यंत मेळटले. दुसरी मेजर जी आसा गोवा बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतला 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हाजो 30% सिलेबस जो आसा हो कट केला. कन्सर्न स्कुलांक ऑलरेडी गोवा बोर्डांतल्यान डिसिजन जे आसा आनी डायरेक्शन हे गोवा बोर्डांतल्यान गेला. त्या खातीर तो सिलेबस खंयचो आसतलो हाजेरूय तांच्यांनी ऑलरेडी तांकां कळयला. फक्त कन्सर्न इतकोच आसा की आताच्या ऑनलायन मोडात खंयचो जर स्टुडंट्स चुकोन म्हणजे स्पेशली विथ द 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड जर उरला आसत जाल्यार ताची काळजी पर्टिक्युलरली त्या टिचरान घेवची. म्हणून हय खंय तरी आमी गायडलायनीन म्हटलां एखादो स्टुडंट्सा कडेन जर डिवायस नासत जाल्यार त्या टिचरान पर्सनली वचून ताका जर विचारपाक जाय आसत जाल्यारूय ते विचारचे. हे आमी म्हटलां, आमी ना म्हणना त्या बाबतीत. बट त्या पर्सनली एकूय स्टुडंट जो आसा हाजो सिलेबस खंयसरूच मिस जावचो न्ही ताका हाज्या खातीर सगळी डायरेक्शन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिल्ली आसा. बदल त्यांनी सांगले ते तांबडे सुर्ला न्ही तर तो फोटोग्राफ आयिल्लो तो सुर्ला 70तलो माननीय खाशे आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीतलो तो. कारण सुर्ला 70 एकदम टॉपाचेर आसा. हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक Example दिला तुका. फॉर एक्झाम्पल पूण तेकाच लागून सांगता कारण थंयसर जर एखादो टीचर जर एकूय दीस गेलो ना जाल्यार त्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली. कारण ते एक तर ते हांगा पणजेच्यानूच म्हाका दिसता आमच्या 100 किलोमिटराच्या वयर आसा आणि थंयसर जर टिचरूच गेलो ना त्या परिसरात जी भुरगीं रावता तांच्या खातीर कनेक्टिविटीचोय विशय आसा, डिवायसचो विशय आसा. त्या भुरग्यांकडे खंय तरी हाजो अर्थ आमी ऑनलायन जे आसा पळय डिस्करेज करूंक ना. एखाद्या कडेन डिवायस नासत जाल्यार टिचरान वचून तेजी चवकशी करपाक जाय. त्या खातीरूच म्हणजे आमचो प्रत्येक फावटीचो SOP आसतलो किंवा सर्क्युलर आसतलो हो थोडेसो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसतलो. पण आमकां सगळ्या भुरग्यांची काळजी आसा. आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे 10th स्टँडर्ड आसा 12th स्टँडर्ड हांची स्पेशली काळजी आसा आणि त्यांचो सिलेबस पुराय जावपाक जाय. हाज्या खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्या परीन म्हणजे सर्वतोपरी आमचे टीचर्स आणि एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता आणि त्याच धर्तीचेर आमी सगळ्या टिचरांकूय बी ह्या पद्दतीत कामाक लायल्ले आसा. सर हय मनोहर पर्रेकर म्हाजो गुरू आणि आयजूय म्हणटा हांव ते सांगता परत. सायबर एज स्कीम जी बंद केली सायबर एज स्किमीचेर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो पेरंट्सा कडल्यान आयल्यो. सायबर एज स्किमीच्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो टिचरां कडेन आयल्यो विच इज ऑन रेकॉर्ड. म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. हांवें डायरेक्टली डिसिजन घेवंक ना स्पीकर सर. एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सजेस्ट केल्लें की सायबर एज स्कीम जी आसा की बऱ्योचश्यो कंप्लेनी वेगवेगळ्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसला आणि त्याचो यूज त्याचो सर्वे केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेलो की कितल्या पद्दतीन मिसयूज जाता हो त्याच डिपार्टमेंटात सांगलेलो. त्यांना कोविड आसले सांगता त्यांना कोविड आसले त्यांना कोविड कोविड हा म्हणटा हांव ते मोगार हांव सप्लाय करना कॉम्प्युटर सर आय एम ऑन माय लेग कॉम्प्युटर तुमचेच सप्लाय करता आय एम ऑन माय लेग यू डिडंट नो द टाइम आय वाज ऑन माय लेग्स ऐक म्हणून सांग स्पीकर आल्लो You sit. स्पीकर सर ताणें सांगलें की आमी 11,000 टिचरींक म्हणजे पुराय ट्रेनिंग दिवपाचें काम जे आसा हे आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान केलें की ऑनलायन कशा पद्दतीन आमी एड्युकेशन दिवपाक शकता हाजे ट्रेनिंग जे आसा पुराय टिचरींक म्हणजे आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिले गेले. आणि ताज्या उपरांत म्हणजे व्हिडिओ कशा पद्दतीन तयार करप आणि ऑनलायन मोड कशें आसतलो. म्हाका दिसता गोंयांतलें एकमेव राज्य आसतलें गोंय देशांतलें की ज्यांच्यांनी 100% टिचरांक की ऑनलायन एड्युकेशन जावपा खातीर ट्रेनिंग दिवपी हे गोंय एकमेव राज्य आसा. हांव मान्य करता की तांच्या कडेन डिवायस ना. ताजेर जो आमचो सर्वे रिपोर्ट येतलो त्या सर्वे रिपोर्टाच्या उपरांत आमी जर खरेंच म्हणजे त्या बाबतीत जी गरज आसा की फुडलो सगळो कोविड पोस्ट कोविड हाजेर विचार करता आसतना आमी निश्चितच म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या टिचरांच्या सजेशनाच्या उपरांत हाजेर निर्णय जो आसा हो निश्चितच घेवं येता.
म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती जरी कठीण असली जाल्यार सुद्धा एड्युकेशनाच्या बाबतीत आम्ही कमी पडचे ना, पण हाचे डिसिजन जे आसा हे आमकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान येवं न्ही. निश्चितच आमी जर डिवायस दिवचेय पडले आसात जाल्यार डिवायस दिवपा खातीर आमी तयार आसा, बट जेंकां खरोखरूच जेका आमी म्हणटा गरज आसा ह्या लोकां खातीर आमकां मदत करपाक जाय, कारण हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता, कारण जेका गरज आसा ताका मेळपाक जाय ह्या तत्वाचो हांव आसा. म्हणूनच निश्चितच सायबर एज सरकार स्कीम विचार रिवायव करतले. जावंक शकता. हांवें सांगलें की सायबरेजच्या जाग्यार नवीन स्कीम आसतले. सायबरेज सरसकट सगळ्यांक डिवायस दिवपाची गरज ना, पण निश्चितच एका डिवायस गरज ना म्हाका तें नांव दिवपाची. आमकां दिता आसतना जेका गरज आहा ताका म्हणटा आमी डिवायस जो आसा हो निश्चितच एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सजेशनाच्या उपरांत आमची दिवपाची तयारी आसा स्पीकर सर.